Apna Bhada trusted by Reliance after a successful beginning in Goa, now in Delhi, NCR and Mumbai from 23rd June onwards at your service. नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयांत म्युकरमायकोसीस अधिसूचित खाजगी सरकारी हॉस्पिटलांक केस रिपोर्ट करपाची सक्ती. धामीचे दिशेन पावल. हायकोर्टात याचिका सुदिनाचो पीएमओ कडेन पत्रव्यवहार. डिजिटल मिटर बसोवंक टॅक्सीवाल्यांचो एकार एक अटी. माविन म्हणटा आतां मिटराचो खर्चूय दितलो सरकार. टॅरिफूय वाडोवपाची तयारी. टॅक्सीवाल्यांचे बाबा पुता पडले चडार. तेजपाल्याचे केसीत ट्रायल कोर्टाचे कितलेशाच पुराव्यांचेर दुर्लक्ष. पीडित चलयेची वळख उघड. सरकाराचो हायकोर्टात आर्ग्युमेंट. हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाक सांगली निवाड्यात दुरुस्ती. काय सरकारी अधिकारी समजतात सरकारा परस मोठे. लायटीचे खात्याचे कामात आडमेळी. बजेट खर्च करूंकय आडखळी. अंडरग्राउंड केबलिंग हुमकळ्ळें. काब्रालाची घुसमट. म्हापशा मुरगांव पालिकांनी सरकार पक्षाची. मडगांव विजय दिगंबराचे पॅनल सत्तेर. नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष बिनविरोध. मडगांवात दिगंबराचे कॅम्पात काकू सुरू. आणि वादळाची शिटकावणी आसतना मुंबई दर्यांत गेल्ली पापा. 305 बार्ज बुडली. 273तले 85 बुडले. वाचले तातूंत हळदणचो आनंद डिमट्टी. मरणाआड संघर्ष सांगलो प्रुडंटाक. गोंय सरकारान म्युकरमायकोसीस अधिसूचित केला. बेरेस्तारा सरकारान सर्क्युलर काडले. आता ह्या दुयेसाची प्रत्येक केस प्रायव्हेट वा सरकारी हॉस्पिटलांत सरकाराक रिपोर्ट करची पडटली. केंद्रान हे दुयेस राज्याक धाम म्हूण अधिसूचित करूंक लायला. ते दिशेन बादेची खरताय तपासूंक पयलें पावल. ते वाटेन हायकोर्टात याचिकाचेर याचिका चालूच. सुदिनाचो पीएमओ कडेन पत्रव्यवहार. सरकारान म्युकरमायकोसीस म्हणल्यार चिथ्याचे दुयेस अधिसूचित केला. आता ह्या दुयेसाची प्रत्येक केस प्रायव्हेट वा सरकारी हॉस्पिटलांत सरकाराक रिपोर्ट करची पडटली. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कोविडाचे केसी देंवतात म्हूण म्हायती दिल्या. मंत्रालय म्हणटात देशात कोविडाचे दुसरे ल्हार देंवंक लागला. दिसपट्ट्यो सेगीत केसी देंवत आसात. केसी रिपोर्ट जातात त्या परस रिकवरी रेट चड. दिसाक 20 लाखां वयर टेस्टी जातात जाल्यार राष्ट्रीय रिकवरी रेट 90%. सुदिनान कोविडात उप्राशिल्ल्या गोंयचे परिस्थितीचेर सरकाराच्या चुकांचो पंचनामो करून प्रधानमंत्र्याक चीट बरयल्या. गोंयची परिस्थिती जाग्यार घालूंक एक सल्ले. हे जे लॉकडावन कोरोना कित्याक कोरोना त्या विशीं हांवें प्रायम मिनिस्टराक बरयलें. तिसरी गजाल इकॉनॉमी रिबिल्ड करपा खातीर आमी कितें कितें करपाक जाय त्या विशीं हांवें म्हजो विशय प्रायम मिनिस्टर कडेन मांडलो. तारवटींक कोविडाची वाशिनां बेगीन मेळची म्हूण आपाचो वेन्झी वेगस हायकोर्टात गेला. तारवटींक फ्रंटलायन वर्कर घोशीत करात म्हूण याचिका. गोंयभर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजनाच्या उणावान कोविड दुयेंती सोंपल्यात. तांचे केशीची निवृत्त हायकोर्ट जुईजाच्या मुखेलपणान समिती नेमून चवकशी करची म्हूण आनीक एक याचिका. हो इश्यू घेवन दक्षिण गोंयची आदोगादांची संघटना हायकोर्टात गेल्या. हायकोर्टात ह्यो केशी शुक्रारा येतल्यो. मजगती गोंयांत फाटल्या 24 वरांत नव्यो 1504 पॉझिटिव्ह केशी. 5951 रिपोर्ट मेळ्ळे. पॉझिटिव्हिटी रेट 25%. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काय सरकारी अधिकारी सरकारा परस मोठे समजतात म्हूण वीज खात्याची कामां आडकतात. मंत्री काब्रालाचे आपल्याच सरकारी प्रशासनाचेर बाण. वीज खात्याचे बजेटात दिल्ले पयशे पासून कामाचेर मोडूंक आडमेळी येता म्हूण काब्रालाक तिडक. वादळान खास्ताक 35 कोटीचो फटको. अंडरग्राउंड केबलिंगच उपाय मात फायली धुकलानात म्हूण काब्रालाची घुसमट. डिजास्टराक प्रिपेर्ड जावपाक ओन्ली सोल्युशन जे हांव सीएमाक परतून सांगता. आमी फायल्यो धाडलेल्यो आसा.
EFCक धाडल्या, वर्क्स बोर्डाक धाडल्या, एक्सपेंडिचर सँक्शनाक धाडल्या आमचे बजेटा भितर की 33 kV आनी 11 kV अंडरग्रावंड करपाक. आमी पयरचे हितून पळयलां की 11 kV 33 kV अंडरग्रावंड केलं तितलें डिस्ट्रप्शन जावंक ना. सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर. CM has promised me. पूण खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय, थोडे ऑफिसर आसा पळय, दे आर गॉन मोर दॅन द गव्हर्मेंट. म्हाका आज हांव गव्हर्मेंटा भितर आसा. कसले ऑब्स्ट्रक्शन म्हणटा तुमी? हांव एक आमदार आनी हांव CMन म्हाका एक मिनिस्टर म्हूण केला आनी आमकां एक बजेट अलॉट केला. हे बजेटा भितर आमकां फ्लेक्सिबिलिटी आसपाक जाय दॅट वेर इज द प्रेफरन्स ऑफ डिपार्टमेंट अलॉंग विथ इज टेक्निकल स्टाफ. फॉरगेट मिनिस्टर, टेक्निकल स्टाफ विल डिटर्मिन वेर यू रिक्वायर टू स्पेंड दिस बजेट फॉर वॉट. मागीर ते खंय तरी फायनान्सान उडोवपाक जायना. आमी ते बंधनां EFC आनी मागीर वर्क्स बोर्ड हे सगळीं बंधनां फायले बेश्टे घुंवता, धाडल्यो परतून धाडटा. सो एलोकेट केला ते वापरपाक मेळपाक जाय. नाल्यार बजेट एलोकेट केलें ते वापरपाक हे हडल हाडटा. पावस वादळाक अंडरग्रावंड केबलूच उपाय, मात फायलीच धुकलं ना. फाटल्या वादळान खात्याक 35 कोटींचें लुकसाण. सध्या लोकांक लायट तात्पुरती जाग्यार घाल्या. वेवस्थीत जाग्यार घालूंक माय वतलो म्हूण काब्रालाचो अदमास. जे पयशे कितले लागले ते अजूनय असर्टेन करूंक शकना. कित्याक अजूनय आमी मटेरियल जे आसात आमी टार्गेट दवरला की 30% पयलीं पावस येवचे पयलीं आख्खें रिस्टोरेशन जे टेम्पररी केलां ते परमनंट करपाक जाय. पूण अंदाजान म्हज्या अंदाज जो म्हाका टेंटेटिव्ह फिगर मेळ्ळा इट इज कमींग टू अरावंड मिनिमम अरावंड 28 to 35 crores. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस. तेजपाल्याचे केशीत ट्रायल कोर्टान कितल्याशाच पुराव्यांचेर दुर्लक्ष केलां. पिडीत चलयेची वळख उघड केल्या म्हूण सरकाराचो आर्गुमेंट. तेजपालाक निर्दोश सोडलो म्हूण सरकार हायकोर्टात गेला. आतां हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाक निवाडो वेबसायटीर घालचे आदी पिडीते विशीं 2 कडेचे उल्लेख निवाड्यांतल्यान काडूंक सांगल्यात. तरुण तेजपालाच्या केशीन ट्रायल कोर्टान दिल्ल्या निवाड्या आड सरकार हायकोर्टान गेला. गोंय सरकाराचे वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उबो रावला. हे केशीन ट्रायल कोर्टान कितल्याशाच पुराव्यांचेर दुर्लक्ष केला. तशेंच पिडीत चलयेची वळख उघड केल्या म्हूण सरकारान हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घालो. हो निवाडो वेबसायटीर अपलोड जालो जाल्यार चलयेची वळख जाहीर जातली म्हूण सरकारान कोर्टाच्या नदरेक हाडून दिला. We find that the judgment is not proper, the acquittal is wrong. So therefore, obviously, state has filed the appeal. There is no question why state has filed appeal. We find that this judgment of the Learned Sessions Court is wrong. The acquittal is not made on the proper prospects of law. So therefore, the state is right in filing the appeal. State has filed the appeal. आता हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाक निवाडो वेबसायटीर घालचे पयलीं पिडीत चलये विशीं निवाड्यांतलो 2 कडचो उल्लेख काडूंक सांगला. We had filed this appeal before the judgment was available to us because we found that the state found that there are glaring irregularities which are required to be brought to the notice of the court, and some issues are required to be rectified immediately, which indeed the High Court has now said in the order. The order will be uploaded in a short while. The High Court has asked the Sessions Court to look into the matter and make some changes before uploading. So that is the reason why it was required to be filed at the earliest. Therefore, it was filed urgently. तरुण तेजपालान लिफ्टीन सहकारी चलयेचेर बलात्कार केलो, जबरदस्ती केली, बळजबरी केली हे सिद्ध करप सरकार पक्षाक जमूंक ना. तपासान जाय त्या गजालींचो तपास जावंकूच ना. भलत्योच गजाली घुसडल्यात. फिर्यादी चलयेचे जबानीतूय तफावती म्हूण हे केशींतल्यान तेजपालाक निर्दोश सोडटना कोर्टाचे निरीक्षण. सरकाराक निवाडो मानवलो ना. केस 2 जूनाक हायकोर्टा मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. GST टॅक्स स्लॅबांत पॅन्डेमिक काळात कांयच बदल जावंक शकना म्हूण GST कावन्सिलाचो वांगडी मंत्री माविन सांगता. शुक्रारा कावन्सिलाची 43वी बसका केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे यजमानकेन VC-चेर जाता. मजगती डिजिटल मिटराचो खर्च टॅक्सीवाल्यांक 2 हप्त्यांनी परत दिवपाचो थारला म्हूण माविन सांगता. टॅक्सी फेरूय वाडोवपाचो आसात. GST कावन्सिलाची 43वी बसका शुक्रारा जाता. स्लॅबात बदल जावपाची शक्यता ना म्हूण माविनान स्पश्ट केला. ल्हान राज्यांक पयलीं लुकसाण भरपाय दिवपाचो माविनाचो प्रस्ताव सद्याक कडेक दवरला, पूण ताचेर फुडें विचार जातलो म्हूण माविनाक आशा. My simple and humble suggestion has been that the smaller states
where the requirement is quite small as compared to the bigger states, the quantum of finance is quite high. At least see that you bail out the smaller states in the first instance itself. So even though this request has not been considered, I think in due course they are going to take recognition, and that's how it has come on the table, and you have had other states supporting us as well. टॅक्सींग डिजिटल मीटर बसोवंक बुकींग सुरू करून म्हयनो जायत आयलो. मीटर बसोवंक टॅक्सीवाल्यांच्यो एक अटी. टॅक्सीवाल्यांचे डिजिटल मिटरांचे पयशे खंय तांकां परत दितले. ते खेरीज टॅक्सी फेरूय वाडपाचो आसा. एक म्हयन्याच्या आदींच तांकां 50% रिएम्बर्समेंट मेळटलो. तेणी दुसरे 50% एट द एंड ऑफ द इयर, म्हणजे तांकां एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट तेणी तो सायन करचो पडटा. सो इट इज फ्री फॉर देम. आता सुरवातेक तांकां ते दिवचे पडटा. पयले फेअर इन्क्रीज करून मागीर आमी मिटर बसयतात. बोथ आर नॉट कनेक्टेड. तांकां एक रिजनेबल इन्क्रीज दिवपाक जाय. हांव तरी स्पश्ट सांगता. आय डोंट वॉन्ट टू प्रिएम्प्ट वॉट STA वील डिसायड एंड रेकमेंड, पूण आमी दिवचेच पडटले. ही हो सरकाराचो स्टँड आसा. विमानतळावेल्या कावंटराचो ताबो मेळ्ळो काय ताचेरूय खंय कितें तो निर्णय घेतले. आता कावंटर पयरूच त्याच कॅबिनेटीन होय निर्णय जाल्लो आसा की कावंटर जे टुरिजमा कडेन 2 आसले इन रिगार्ड एअरपोर्टार, हे आतां आमच्या ताब्यान येतले. जे दिसा आमच्या ताब्यान येता तेन्ना गोवा मायल्स थिंगा कावंटर आसचो काय ना, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेजे निर्णय घेतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. वादळाची शिटकावणी असताना 2 दिसाचे काम उरलां ते सोंपोवया म्हूण गेल्ली पापा 305 बार्ज मुंबय सावन 80 किलोमिटराचेर दर्यांत बुडली. 273तले 85 बुडले. वाचले तातूंत हळडणचो 22 वर्साचो आनंद डिमट्टी आसा. ताची दर्यांत 15 वरां मरणा आड झुंज. साल्वार करूंक कोण तरी येतलोच म्हूण आशा आशिल्ली. ते आशेचेर नवो जल्म. आनंदान प्रुडंटा कडेन त्या मरण काळाचे फोटोय शेअर केले. मुंबय सावन 80 किलोमिटराचेर चक्रीवादळान दर्यान पापा 305 बार्ज ONGCचे प्लॅटफॉर्माक आदळून मोडली आनी बुडली. बार्जीर तारवटी धरून 273 लोक आशिल्लो. नौदळान नेटान बचाव मोहीम चलयली तरी 85 जाणांचो बुडून जीव गेलोच. वाचले तातूंत हळडणचो आनंद डिमटीये आशिल्लो. ताणें मरणा आड ह्या 15 वरांच्या झुजाचो थरार सांगलो. कोण तरी वाचयतलोच म्हूण आशा आशिल्ली. त्या आशेर 15 वरां लायफ जॅकेट आनी हातान सापडिल्ले दोरयेचो आधार घेवन जीव धरून आशिल्लो. आमी आयज आनंद इमारतीच्या घरा कडेन येयला. तो व्हडल्या प्रसंगांच्यान जो इन्सिडंट जालो
मुंबयच्यान 80 किलोमिटर भितर दर्यान जेन्ना वादळ जालें पळय त्या वादळान 17 तारखेक व्हडलें वादळ जालें आनी त्या वादळान तेजी बोट बुडली आनी ते बोट बुडली तेतून व्हडल्या प्रसंगांतून तो वाटावलो आनी आयज तो घरा येयला. खुबशें डिफिकल्ट आसलें त्या उदकान 15 रावप म्हटल्यार, पूण हांवें चिंतूंक नासलें की आतां जावपाक आसलें तें कांय कोणूच चिंतूंक नासलें, पूण तशें जालें तें. तशें फुडें बी जावंक जायना, तेंच्यांनी पयलींच एक्शन घेवंक जाय सगळें. आनी नेव्यूय हांव थँक्यू म्हणटा की ते तेंच्यांनी येवन बेगीन रेस्क्यू केलो सगळ्यांक. कांय लोक गावोंक ना, खुबशे लोक गावले. थँक्यू म्हणून. टोटल कितले लोक आसले? 273. आनी भितरले वाचले कितले? 188 वाचले टोटल. 188 म्हणजे बाकीचे सगळ्यांचो जीव गेलो. 15 तारखेर इन्फॉर्मेशन गावले की पयलींच सायक्लोन येवपाचो म्हणून. भायर सगळे तेंच्यांनी काडूंक नासले, पूण तेंच्यांनी कॅरनस केले काम. 2 दिसाचें काम उरलां म्हणून तेंच्यांनी लायटली घेतले. त्या खातीर 17 तारखेर आमचे ऑटो एंकर तुटोन आमी व्हांवत वयताले. व्हांवत वयताना ते ऑयल प्लॅटफॉर्माक आदारले म्हणून बार्जी आमच्या बोटी क्रॅक पडलो. त्या कारणां खातीर आमी सांजेच्या 17 तारखेर 5 बार्ज बुडलेली 90%. त्या खातीर आमकां उडकी मारची पडली. उडकी मारून नेवीचे लोक येयले. नेवीच्या लोकांनी खूब ट्राय केलो लोकांक काडपाक. कांयशे लोकांक काडलो, कांय लोकांक काडूंक पावूंक ना. मरण काळांतल्यान आनंद भायर सरलो म्हूण घरच्यांक मोठी थाकाय. आनंद घरा पावलो तेन्ना ताका मोठ्या उमेदीन येवकार. शॉक जालो न्हू. आमी देवाची धांवपळ केली, देवाची प्रार्थना केली. तेंच्या आई वडिलांक सांगूंक ना. तेन्ना देव खंय तरी आसूं भुरगो तो शोप आसूं न्ही आमकां आयकून. आनी रात 15 वरां दर्यान रावप म्हणटकूच आनी अशें सोडपूच न्हू म्हणून आमकां खूब शॉक जालो. चेडो व्हडल्या प्रसंगांतून तुमकां कितें दिसता? म्हाका पयलीं आमकां कळ्ळा खूब त्रास जालो. तेजे इंटरनेट तेंचे वचून तांकां काडून हाडलो उपरांत मागीर आमकां बरें दिसलें. थंय मागीर येयलो तो घरा पावलो. आमकां बरें दिसलें. ताका आरती बिरती केली, फुगटे मारले सगळे ताका हेजेर. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. प्रदेश काँग्रेसीन भारताचो पयलो प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूची 57वी पुण्यतिथी पाळ्ळी. ह्या वेळार काँग्रेस हावजात नेहरूच्या प्रतिमेक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी नेहरूच्या कारकिर्दीचो उगडास काडलो. He was a thinker, he was an academician, and he was a politician with difference. He was a statesman, he was a world leader. He was a leader who led the independence struggle of this country with great men like Mahatma Gandhi, and then had the fortune of becoming the first Prime Minister of India. And as a Prime Minister, his contribution is extremely noteworthy. Most importantly, he was an institution builder. In today's date, his presence, his work, his contribution, his commitment is all the more being recollected by us, because today's dispensation which we have in the country is of an institution demolisher, an institution destroyer. So we have to remember and understand how difficult it was to build the institutions of the country, which Pandit Jawaharlal Nehru did, and he led the way. आज त्या विचाराक म्हणजे नेहरू कितलो श्रेष्ठ आशिल्लो हे आज जगभर लोकांक पटलें. आनी आज अजूनही पटोवन दितात आमचे RSS आनी BJP आनी आमचे पंतप्रधान आतांचे नरेंद्र मोदी. कारण जो मनीस आमच्यातल्यान गेलो 57 वर्सां पयलीं, कारण हे 57 वर्साचे त्यांची डेथ एनिवर्सरी आमी आयज हांगा एक जाल्ली आसा. ह्या हिशोबान जेन्ना 57 वर्सां जो मनीस आमच्यातल्यान गेलो तेका मारपाचे प्रयत्न दीस आनी रात वेगळे वेगळे प्रयत्न करतात, त्याचे फोटोशॉप करतात वेगळे वेगळे. म्हणजे त्याच्या विचारांक मारपाचे, नेहरूक मारपाचो, नेहरूच्या आयडियोलॉजीक मारपाचे प्रयत्न भाजपाचे लिडर्स, RSSचे लिडर्स आणि त्यांचे जे
फेक प्रमोट करपी जे सोल्जर्स आसात ते आयजूय करतात. म्हापशा मुरगांव पालिकांनी सरकार पक्षाची मडगांवां विजय दिगंबराचे पॅनल सत्तेर तिनूय कडेन नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष बिनविरोध जिखले. मात मडगांवां काकू सुरू फातोर्डा फॉरवर्डाक दिला ते नगराध्यक्ष पद दिगंबराच्या दोगां नगरसेवकांक कोत्र गेला. विजयूच जिखलो. मडगांवचो नगरसेवक नगराध्यक्ष जावंक पावलो ना. दिगंबरान केलां ते खंय सारकें न्ही. आणि आता म्हाज्या कडेन चेअरपर्सन ही खुर्ची येयल्ली आसा. जितले योगदान दिवपाक जाय म्हापशाकारा खातीर ती हांव समर्थ आसतली हो म्हाजो शब्द. सगळ्यांनी विश्वास दवरलो आमचेर म्हाजेर आनी टीचरांनी आमकां बिनविरोध हाडले. तेंच्या बद्दल हांव तेंचे आभार म्हणटात. अशें ना की आमी सुद्दां ऑपोजिशन रुलींग आहे पळयना, सगळ्यांची कामां करता. आमदाराची जबाबदारी आसता की सगळ्यांचे म्हापशेकार जितले आसात. आतां आमी जे म्हापशेकारांचो एकवटाक आमचे 5 जाण आमचे कडेन आसात आनी एक अपक्ष म्हणजे 6 जाण आमी आहा. आयज आमी हे नॉमिनेशनूय फायल करूंक ना. आमकां म्हापशान कितें तरी उदरगत जावपाक जाय. ऑलरेडी एमीन आनी आमचो शिवा तेणी हे घेतलेले आहा, लेबर घेवपाक परमिशन दिल्लें आहा. ते आमी टेंडर पोर्ट केल्लो म्हटल्यार ते टेंडराक कोण येवंक ना. तेन्ना शिवोन स्पेशली आपूण इनिशिएटीव घेवन आमकां जेईक हेका परमिशन दिल्लें आहा लेबर घेवपाक. म्युन्सिपालिटीचे मेन इश्यू आसा ते रेव्हेन्यू. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक आमच्या बरोबर असल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की हो इश्यू बऱ्या प्रकारे आता सॉल्व जातलो. फर्स्ट थिंग आय वूड लायक टू हायलाइट इज दैट द गार्बेज, द Sonsro thing. Sonsro is the thing like lot of illegally dump is there. From tomorrow I have taken an initiative to clear that inert. There's an inert dump there. The inert dump with thousands of trucks is there. I have identified a site next to KTC bus station. So this is my first step as a chairperson I'm going to take. The Sonsro. Sonsro is a big issue. But with the help of both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai and Mr. Digambar Kamath and the Kuttori MLA, Mr. Reginald Lorenzo. With their concerns and all, I will try to resolve all the things. दिगंबर कामतीच्या दोगां नगरसेवकांक विजयाच्या पॅनलाचो नगराध्यक्ष कोंत्र गेला. दिगंबरान केलें तें खंय सारकें न्ही. I also salute and congratulate Vijay Sardesai. He has at last 5 years also it succeeded. आतांय बी तो सक्सीड जालो परत आपलो चेअरपर्सन थंय करपाक. Whereas I strongly condemn the decision of the Digambar Kamath Margaon MLA. He has not shown any interest in the voters and the people of Margaon. Last 5 years we are there, not there in municipality. Now we don't get a chance here to enter as a chairman. म्हणजे 4थी फाटी हांव म्हज्या वॉर्डाचें प्रतिनिधित्व करता. टू वाय डिसलायन्स ते सिनियर कावन्सिलर आसतना आनी एक्सपिरियन्स आसा ज्या म्युनिसिपालिटीचे सगळें बरें वायट आमी सगळें पळयलां. हें आसतना आमचो खंय तरी विचार जाल्लो गेलो ना. हांव आमदाराक दोशी दिना कारण कशें आसता मनशाक चड ते जाता विनाशकाली विकृत बुद्धी. पूण आपले कावन्सिलरा कडेन उलोवपाची ऐपत तरी आसपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा 1 जूनाक उत्तर गोंयच्या चक्रीवादळ बाधित वाठारांची भोंवडी करपाचे शेतकी मंत्री बाबू कवळेकारान थारायला. दक्षिणेची जाली. पीडित शेतकारांनी तांचे लुकसाणीचे क्लेम्स घालूंक सुरवात केल्या. कोविडाक लागून कांय फॅमिली भायर सरना. कांय वाठारांनी अधिकाऱ्यांकूय वचपाक मेळना जाल्ल्यान प्रक्रिया मातशी कळावान चल्ल्या म्हूण शेतकी मंत्री सांगता. आणि अक्षरशः म्हाका काही जेणेवन अशें सांगलें आसा काही घरांनी गेले उपरांत ती फॅमिलीची पॉझिटिव्ह जाल्ली आसता ती कांय सांगपाक भायरच सरना. म्हणजे तशें शक्य ना बी. पूण अशें कोविडा लागून थोडोसो लेट जाल्लो आसा. दौरो जो आसा तो आमी सावथाक पयर आमी केल्लो आसा. CM बरोबर आमी त्या भागांत सगळे भोंवल्ले आसात. केपें सांगे कुर्तोऱ्या त्या काणकोण भागांनी. आतां हांव फुडल्या आठवड्याक म्हणजे 1-2 तारखेक तर करून 1 तारखेक हांव नॉर्थ गोवा दौरो दवरतलो सगळ्या आमच्या अधिकाऱ्यांक घेवन. केपें धरून सांगे, धारबांदोडा, काणकोण आनी साश्टी खातीर स्टेप अप हॉस्पिटल, ऑक्सिजन ऑन व्हील्स, सॅनिटायझेशना मेरेन सुविधा खंय बाबून सुरू केल्यात. स्टॅटअप सेंटर आमी सुरवात केल्लो आसा जेणे करून थंय लोकांक आज बरी सुविधा मेळटा. थंय सगळे थंय आमी तांकां फ्री दवरले आसात. मेडिसीन धरून जेवण धरून ते A to Z
आयज आमच्या कोविड केअर सेंटराक आमी फ्री दवरले आसा आनी जे लोक कॉल करतात तांकां हे घेवन ती गाडी हे करप कोविड केअर सेंटर हाडप किंवा GMC व्हरप किंवा हॉस्पिटल व्हरप की खंय ते सगळे काम करपा खातीर आमचे थंय आमी सुविधा दिल्ली आसा कित्याक पॉझिटिव्ह जाल्ले पेशंटाक सडनली कोण गाडी आपली दिवपाक सोदना आमी व्हॅन हाडले आसात त्या व्हॅनी भितर 5 कॉन्सन्ट्रेटर आसात आनी 2 जनरेटर आसात पूण एक जर कोणाक ऑक्सिजनाची गरज पडली जाल्यार तांकां येता आसतना गाडयां भितर लावप किंवा त्या घरांनी वचून गांवांनी वचून सुद्दां लोकांक आमी ते ऑक्सिजन दिवपाक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मांद्रेचो मोगो फुडारी जीत आरोलकारान थंयच्या लोकांक कोविड एंटीजन टेस्टीची वेवस्था केल्ली. मोहिमेक बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हूण जीत सांगता. 50 वयर लोकांनी टेस्ट केली. जितान उक्ते केल्ले आयसोलेशन सेंटरांतल्यान आतां मेरेन कितलेशेच दुयेंती खंय बरे जावन घरा गेल्यात. मांद्र्या दर एक पंचायतीत अशी मोहीम करपाचो ताचो प्लान. अंडर ICMR अंडर अप्रुवल टेस्ट आमी टेस्टिंग करता. जे कोण पॉझिटिव्ह येता तांकां हांगा लगेच ट्रिटमेंट बीन मेळटा आनी एक्चुली बरें केलां म्हणजे सरांनी एवरी विलेज वायज अशें केले सगळ्या लोकांक बरें जातलें. बरो रिस्पॉन्स मेळटा सगळ्या कडल्यान कॉल्सूय इन्क्वायरी करपाक कॉल्स करतात आमी हांगा मांद्र्यान फर्स्ट टायम हे स्टार्ट केला पूण आयजूच पयलेच दिसा रिस्पॉन्स इतलो मेळ्ळा. जर तशेंच जर आमी एवरी विलेज जे आमी ठरयला त्या प्रमाणे पंचायतीक आमी लेटर्सूय केल्यात एवरी विलेज टेस्टिंग आमी स्टार्ट करूंक सोदतात. पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन जर जे इंट्रस्टेड पंचायतीन जर दिसता थंय एंटीजन टेस्टिंग करपाची गरज आसा जाल्यार आमी ती इमिजिएटली तेंचे टायम आनी डेट दिता त्या प्रमाणे आमी करतले. ओके सपोज आतां पॉझिटिव्ह जर मेळ्ळा ताका जर आयसोलेशना खातीर जर हांगा जाय जाल्यार तुमी ताका उपलब्ध करून दिवं शकता ते. डेफिनेटली जे पॉझिटिव्ह मेळटा जर तांकां जर होम आयसोलेशन करपाक सोदतात जाल्यार तेंच्यांनी होम आयसोलेट जावपाचें. हांगा जे आतां टेस्टिंग जावन पॉझिटिव्ह जावन आयज पर्यंत एडमीट जाल्ले 18 जाण आसले तातूंतले 13 जाण डिस्चार्ज जावन बरे जावन घरा गेले. अमेरिकेक स्थायीक जाल्ल्या GMCच्या 1972 बॅचाच्या दोतोरांनी कोविड दुयेंतीं खातीर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आनी वैजकीय सामान दिला. फॉमेंतो रिसोर्सान आदी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिल्या उपरांत आतां ऑक्सिजन टँकर वापरूंक दिल्या. CIIचे गोंय फाट्यान वैजकीय सामान दिला. कोंकण रेल्वे आनी NGO करुणाचो महामारीत आदाराचो हात. गोंयभरच्यान आदाराच्यो खबरो. अमेरिकेत स्थायीक जाल्ल्या GMCच्या 1972 बॅचाच्या मूळ गोंयच्या दोतोरांनी गोंयच्या कोविड दुयेंतींक आदार धाडला. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर इज देयर. दिस इज फ्रॉम हवेसून एअर घेता आणि देन इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सिजन देन इट कम्स टू हियर एंड यू कॅन गिव अप टू 5 लिटर्स यू कॅन गिव. 85% प्युरिटी आसता चड आसता. हांगा एडजस्ट करूंक मेळटा ऑक्सिजन लेवल. दिस इज ऑन करपाचो ब्रेकर आसा ते मागीर इलेक्ट्रिसिटी करून मागीर सगळें घेवपाचें आनी यू कॅन कंटिन्युअसली कीप इट ऑन फॉर एटलीस्ट इवन 12 hours. सो फक्त लायट इज इम्पॉर्टंट. सो लायट ट्रीप जाली किंवा जनरेटर हॅज टू बी ऑन कंटिन्युअसली ऑन द रेट. दिस इज गिवन बाय 1972 वॉमेको बॅच. USA आहा सगळे जाण दोतोर 7-8 जाण तांणी पयशे काडल्या आनी तांणी 14 धाडल्या. आमी प्रत्येक ब्रांचीक 2-2 दिल्या. So IME Bicholi branch has given these to CSC Bicholi. GMCक 75 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स दिल्या उपरांत फॉमेंतो रिसोर्सान आतां ऑक्सिजन टँकर वापरूंक दिला. कोविडाच्या झुजात CII गोंय फाट्याचोय आदाराचो हात. तांणी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, ऑक्सिमीटर आनी असले वैजकी सामान दिला. कोकण रेल्वेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक मास्क, फेस शील्ड आनी PPE किट दिला.
जीएमसीत कोविड दुयेंतींक आदार करपाक NGO करुणाचोय फुडाकार. कोरोना म्हणटे आमी एक ऑर्गनायजेशन ओपन केलां कित्याक जीएमसी लोकांक हेल्प करपाक पेशंटाक चड करून गरजेवंत आहाय तांकां जे लोक भितर आसा तांकां आयज बरे तरेन जे एखाद्या तेंचे नातेवाईकांक कितें तांकां पावोवपाक जाय म्हणजे ते कितेंय जावं मेडिसीन आसो फाल्यां एखाद्या मनशाक कितें एक तांकां एक जेवण पावोवपाक जाय ना जाल्यार आनी कितें कसले तेंच्यो ज्यो म्हत्वाच्यो वस्तू पावोवपाक जाय जाल्यार आयज आमचे जे वॉलंटियर्स आसा हे स्वखुशीन ते आयज तयारीन आपले फुडें सरलेले आसा ते तेंच्या वॉर्ड पर्यंत किंवा ते बेड पर्यंत तेंच्या थंय पावयतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप. चार चौकात मास्क घालात, विस्कळीत भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.